काल 11 ऑक्टोबर या दिसाक सांग्याचे आमदार सुभाषबाब फळदेसाय तशेंच गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांणी जी पत्रकार परिशद घेतली आणि ह्या पत्रकार परिशदेक ज्या एक म्हयने पयलीं अमित नायक ह्या पत्रकाराचेर जो हल्लो जाला त्या बाबत जी पत्रकार परिशद घेतली आमकां जेन्ना पयलीं दिसलें की सुभाष फळदेसाय अमित नायकाचेर हल्लो कसो जालो कितें जालें आनी आज म्हणल्यार हें इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां हाजेर उलयतले पुणून ज्या तरेन सुभाष फळदेसायन जे वक्तव्य केलें ज्या शब्दावली ताणें वापरली तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की तांणी हातूंतल्यान प्रूव केलां की अमित नायकाचेर जो हल्लो जाल्लो आसा तो सांग्यार जें करप्शन जातालें आनी त्या करप्शनाच्या आड अमित नायक आवाज उठयतालो ताका लागून जातालें हें कालच्या सुभाष फळदेसायच्या वक्तव्या वयल्यान सिद्ध जाता। दुसरी गजाल, जेन्ना सुभाष फळदेसाय जे आज देवळांनी वचून देवा मुखार रावपाची भाशा करता, अमित नायकाच्या हल्ल्या नंतर आज जवळ जवळ एक म्हयनो जावपाक आयला। खरें म्हणल्यार सुभाष फळदेसाय हांकां हांव सांगपाक सोदतां की तुमी मिनिस्टर, सांग्याचे तुमी आमदार, कायदो सुवेवस्था ही तुमी पळोवपाची। तुमची जबाबदारी आशिल्ली की प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान तुमी SDPO केपेक विचारतले की अमित नायकाचेर जो ते म्हणटा तुमी की 30,000 जनता निवडली तातूंत भितरलो अमित नायक, राखी नायक हिवूय बी रहिवासी, ह्या हातूंतलो अमित नायक ह्या पत्रकाराचेर हल्लो कोणी केलो, पुलीस इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां। आज म्हणल्यार पोलिसांनी पब्लिकली स्टेटमेंट कित्याक करूना, आज इन्वेस्टिगेशनाचो रिपोर्ट कितें सांगता, SDPO केपेम कितें म्हणटा, हें तुमी आज लोकां मदीं दवरपा जाय आशिल्लें। पूण तुमी आज ज्या तरेन जे पळवाटो काडपा सोदता तातूंतल्यान तुमी मानतात की ह्या गोंयची तशी सांग्या वयली जी न्याय वेवस्था आसा ती पूर्णपणे धासळिल्ली आसा। आज एक जर तर नागरीक ताचेर अत्याचार जाता किंवा ताचेर आज जिवाचो हमलो जाता जाल्यार तुमचे गव्हर्मेंटाचे पोलीस आसा ते ताका सोदून दिवपाक अकार्यक्षम आसा अशें कालच्या तुज्या वक्तव्या वयल्यान दिसलें। सुभाष फळदेसाय हाणें ज्या आपल्याचेर आरोप करून घेवचे पयलीं हांव मागतां की तुमी पुलिसां कडेन उलयात, पुलिसाचें इन्वेस्टिगेशन खंय पावलें सांगात, जो तुमचो कायदो आसा त्या कायद्यांतल्यान तुमी सांगात कोण मारेकरू आसा आनी ह्या हातूंतल्यानूच जेन्ना हे मारेकरू मेळटले तेन्नाच सगळे उत्तरां जी आसा ती मेळटली आनी तुकाय उत्तरां मेळटली। सो आज जनतेक जी घुवणोवपाची हें आसा ती करनाका। आज आमी 30 दीस हो संयम दवरला, आमी आज भिवना। जो प्रयत्न तुमी केल्लो की आमचेर भंय घालून आमकां हे जे आमी आज तुमचे करप्शन आसा ते एक्सपोज करता, पूण आज आमी देव आसा, जेन्ना देव आसा ह्या 36,000 सांग्यावयली लोकांच्यो जे ब्लेसिंग्स आसा त्यो आज अमित नायका मदीं आसा, गोंयभरच्या लोकांच्यो ब्लेसिंग्स आसा। आनी तुवें एक वक्तव्य केलें अमित नायकान कितें क्रेडिबिलिटी केल्या। सो आज जी मिडिया तुवें हाडिल्ली, तुजे मुखार बशिल्ली, त्या मिडियांतल्यान जे व्हिडिओ गेल्या थंय चेक कर, एक कमेंट चेक कर, तातूंत कितें सांगता तें पळय। हें अमित नायकान कमयल्लें आसा, ही क्रेडिबिलिटी अमितान दवरली आसा। पूण आज हांव राजकारण करना, हांव बाकीचे सगळे उत्तरां जे प्रश्न तुवें आमकां विचारल्यात ताची एक उत्तरां तुका हांव दितलें। पूण म्हाका दिसता आयचो वेळ हो उलोवपाचो न्ही, कारण तुमी स्टार्टिंग पासून ज्या दिसा अमित नायकाचेर हल्लो जालो ताचे दुसरे दिसा पासून तुमी हो विशय भटकवपाचो प्रयत्न केल्लो। पूण आमी इतली आमची संयमता दवरली की आमी हो विशय फक्त आज अमित नायकाचो अटॅक जाला ताचे गुन्हेगार कोण, मारेकरी कोणी केला इतल्या पुरतोच दवरला, आमी राजकारण करूना। तशेंच हांव सुभाष फळदेसाय कडेन मागतां परत तांणी एक पत्रकार परिशद घेवची आनी हे SDPO केपेन आज म्हणल्यार कितें काम केलां, कितें इन्वेस्टिगेशन केलां, कोण आसा, कित्याक अमिताक नायकाचेर आज हल्लो करचो पडलो, हें आज हाडून लोकां मदीं दिवचें। तशेंच सुभाष फळदेसाय हांकां आनीक चॅलेंज करता की जावं अमित नायक किंवा राखी नायक ह्या दोगां भितर तूं डिबेट कर, आमचे बरोबर डिबेटीक बस, प्लेस तूं चूज कर, जागो तुजो,
तुका जाय तो फावराचो रिपोर्टर घे, तुका जाय तो मिडिया चॅनल घे, आणि जे जे पेपर्स आमचे कडेन आसा ते इन एडवान्स 2 दीस पयलीं तुका दिता. तू हे फक्त प्रूव करून दाखय की सांग्यार करप्शन चलता काय ना, हाजेर डिबेट कर, ताचेर आमकां कळटलें. आतां तू म्हणटलो की राखी नायक आनी अमित नायकाचे बरोबर डिबेट करपाची म्हजी लायकी ना, हे सांगून तू तुजी पळवाट काडटा. जर तर तू खरो जर तर एक आपूण म्हणटा सत्याचे वाटेन चलता, सत्याचो ध्यास आसा, खंय खंयच्या मुखार येवपाक शकता, जाल्यार आयच्या दिसा जनता ही खरी देव, जनतेच्या मुखार यो, आमचे समोरल्यान डिबेट कर. जे पेपर तुझ्या पंचायतीतले, नेत्रावळी पंचायतीतले, वाडे पंचायतीतले, मळकणे पंचायतीतले, BDO सांगे ऑफिसातले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातले, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने, जे पेपर आमचे कडेन आसा ते इन एडवान्स पयले दिसा हांव तुका दिता स्टडी करपाक. सांग, तुम्ही म्हणपाक नाका की आम्ही वेगळेच बोलत्यार हाडले. तू स्टडी कर, तुजो टायम घे आनी सांग केन्ना येऊ ते. इतलेच मागता, दसऱ्याच्या दिसाक जसो सत्याचेर विजय जाल्लो तसोच सत्य जिखतलें. आणि एक शिटकावणी दिता, नवरात्राच्या दिसांनी ज्या कोणी मनशांनी फटिंगपणां मारल्या, देवी आसा, देव आसा. देवाक पयशान विकतो घेवपाक मेळना. तुम्ही पैसे दिवन देवळां बांदली आसत, पण ते देव आज सत्या बरोबर आसा, आणि हाची प्रचिती तुका 13 सप्टेंबराक आयल्या. सो मागता चड उलयना, टायम आमी रावया, पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन करतले, आणि प्रत्येक गोष्ट जी सुभाष फळदेसान उलयल्या ते सकट ताजे आनी मुखाल्ले जे कितलेशे आसा